भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनपासून देवान आमकां एक दीस दिला फायदो काडून हे दिसाचो आयच्या मिसान आदार मागुया. इतलें सवाय मिसाचें जावन आसा लुईस मोंतेरो 3 वर्साचो उगडास. ह्या ओतम्यांक ताजे आमी मीस वेडिता खरेंचपणी मागुया ताजे पासून मागतना आयज मागूंक लायलां. फादर सिप्रियन de सिल्वा आमचो पादिकार ताचो बर्थडे आयज खरेंचपणी मागुया ताजे पासून. तशेंच मागूंक लायलां लिदिया फेर्नांडीस, असेन्सिया लॅमूस पयलो बर्थडे, मारिया सिप्रियान फेर्नांडीस आनीकूय कोण बर्थडे मनयता मे बी काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पासून. खरेंचपणी दुयेंती पासून मागुया. एकामेका पासून मागून बरे भशेन हे मिसान वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावानो, आमच्या पादविगार फादर सिप्रियानाक आयज 70 वर्सां भरतात. हे म्हत्वाचे पिरायेर फादर पावता तेन्ना ताचे सवें देवाच्या मोगाची ही एक खुणा म्हूण आमी समजुचें. ह्या 70 वर्सांतलीं 40 आनी 4 वर्सां देवाच्या मोळान एक यादनीक कसो फादर वावरीत आयला. आमचो पादविगार म्हूण 5 वर्सां फादर आमकां फावो जाला. फादर सिप्रियानाच्या जिविता खातीर तशेंच गोंयचे पवित्र सभेक आनी तालिगांवचे फिरगोचेक ताच्या यादनीकपणाच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. आयज भागिवंत आंकवार मरयेच्या भोव पवित्र नांवांक भेटयल्ल्या दिसा तिचे विनवणेंत फादराक बरी भलायकी आनी अदीक करून पवित्र आत्म्याचें बळ आनी उजवाड दी म्हूण दिनवासनेच्या मोनान ह्या मिसांत आमचें मागणें देवाक उबारुया. भाव भयणीनो, आमी सदांच एकामेका पासत खरेंचपण आमच्या वडिलां पासून मागूंक जाय. आनी आयज शुभ वर्तमान जेजू तेंच आमकां सांगतलो. जेजू मागण्याचो मनीस. कितेंय कोत्ता जायत पयलें देवा बापा लागीं तो मागता, मागण्या उपरांत करूंक वेता. तर आमी सदांच मागणें करूंक मागण्याची मनशां जावंक खरेंचपणी हें तेणें आमकां फाव कर म्हूण हे मिसान मागुया. हे मागणें आमचें मीस आमचें देवाक मानूंक पातके म्हूण ओळखुया. सगल्या गुन्यांवाचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोन मागुया. तुक धरून म्हणुया. हांव पात आनी तुमकां विचारून सांगता कोणाची चिंतना विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. आमचो अपराध आमचो बडबड अपराध हे कसो सगळ्यांक वाडवय सगळे देव आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सेलेस्टियल देवा लागीं नमस्कारात म्हूण प्रार्थना मागता. सोदपोत बिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली वडील जणी तुवें फावो केलें. तर वस्तूंनी सगळे वस्तू परस अदीक आमी मोग तुजो करूं जात.
आमची काळजां तुज्या मोगान पिठोय. हे परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बासयल्लें दणी आमकां सगल्यांक फावो जावं हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससण्याच्या ससनां. आमेन. देवाचें उतर आयकुया बसून. भाग्योन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताच्या एकवटान जियेयात. तुमचीं पाडां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थान अदीक घोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशांच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेंच तुमकां आपल्या ताब्यान करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशांचे परंपरेचें आनी संवसाराच्या मूळ तत्वां प्रमाणे जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय. ताच्या मनशा स्वयंबांत देवपणाची सगळी भरती आसा आनी हे ताचे भरतेंत तुमी भागीदारां. सगळ्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्यांचें तो मस्तक. ताचे सवें तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी स्वयंबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निखिपिलीं आनी त्याच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जिवंत केलीं. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्ल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगळीं आमचीं पातकां बक्षिल्यांत. सुमूर्ती प्रमाणे आमचेर आळ आसलें तें रिणाचें लेखपोत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार खिडावन तें नाच केलें. आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जोयताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं. देवाचें उतर हें. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो म्हणुया. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक घायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखणटां. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबून आसतना तुज्या नांवांची स्तुती करतां. जबाब. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाडो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोण चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाड. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सोर्वेस्पोरा. तुजें भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. उबी रावया. स्वामी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजू मागणी करूंक एका दोंगरार गेलो. देवाक मागणी करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाटोस ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांकां 12 जाणांक विंचून काडले. तांकां धोरमदूत अशें नांवूय ताणें तांकां दिलें. ते जावन आसा हे शिमांव ताका पेद्रो म्हूण ताणें नांव दवरलें. ताजो भाव आंद्रे, जाकोब आनी जोवांव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, ताका ताणें नांव दवरलें सिमोन पेद्रोक नांव दिलें पेद्रू. आनी ताजो भाव आंद्रू, जाकोब, जोवांव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हटलेलो सिमांव आनी निमाणो गातके उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर आख्खी रात जेजून एका मोडार तो रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालोलो. जुदेया, जेरुसलेम, दर्याचे देगेसान, तीर सिदोंतान ताचें उतर आयकूंक आयलोलो लोक एकठांय जालो. मेड्यात्मे तांचे वयले ताणें काडले. जायते जाणांक बरी केली. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, बेंजामिन फ्रँकलिन हो एक सायंटिस्ट, लायटनींग कंडक्टर, वीज पडटा त्या विजाक ओडून घेवंक हें ताणें सोदून काडलें. बेंजामिन फ्रँकलिन तो व्हरतलो एक वांगडी, मेंबर ऑफ द काँग्रेस अमेरिकाचो. आनी सगळे काँग्रेसाचे मनीस एकठांय जालेले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका तयार करूंक. सुरकोच्चारी बेंजामिन उठलो आनी तांकां सगल्यांक ताणें सांगलें, इश्टानो, एक धाकटुलें सुकणें, स्पेरो, देवाचो आदार नासतना उडोवंक जायना. येदो व्हडलो देश देवाचो आदार नासतना कसो चलतलो? लेट अस प्रे. मागणें करया. उबे केले सगल्यांक. ताणें मागणें केलें. मागणें काबार जाल्या उपरांत मागीर ताणें आपणाचें डिस्कशन सुरू केलें. कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकाचें कशें करया पळय तें. पूण पयलीं मागणें. ताणें मागणें केलें, देवाचो आदार मागलो आनी मागीर ताणें आपणाचें डिस्कशन सुरू केलें. इश्टानो, जरीचें जिवीत आमी जर पळयत जाल्यार परतून परतून मागणें. कितेंय कोत्तलो देवा लागीं मागतालो. खेरीतपणी म्हत्वाच्यो घडण्यो 12 जाणांक विंचून काडले. ताचे धोरमदूत जावन आख्खी रात जेजू मागण्यान सारता. मागणें केल्या उपरांत तांकां 12 जाणांक चॉयस व्हडलो नासलो. आमी केन्नाय सरकार बा चलोवंक MLA कोणाक विंचून काडटा, बेस्ट, बरें पळय ते विंचून काडटा. हुशार, शिकलेले, गिन्यानान हुशार. पूण जेजू विंचून काडटना बरें पळय तांकां अशें काडूंकच जाय. ताचे शीस आशिल्ले ते शिसा मदले 12 जाणांक विंचून काडटा. नांवां तुमी आयकलां तेचीं.
तांतले एकल्याक वडील कोत्ता पेद्रू खारव्यांचो खारवी व्हडलो शिंकलोलो काय न्हू आनी 12 जाणांक घेवन जेजू आपणाचें मिसांव चालू दवरता इश्टानो. पूण मागण्यांची पदवी जेजू जाण आसलोलो त्या पासत बापाय लागीं मागता आनी आदार मागल्या उपरांत हे 12 जाणांक विचून काडटा आनी 12 जाणांक उपरांत तो धाडटलो. आनी एक काणी आहा जुदेवांची. जेजू स्वर्गाक गेल्या उपरांत बोडव्या व्हडले व्हडले गाब्रियल राफेल मिंगेल आयले जेरुशीम. ताणें कितलें सोंसलां पण अजाप जालें आनी एकल्यार महादुतांनी चाललें तुवें तुजी शिकवण मनशांक दिल्या ती बऱ्या मनशाच्या हातीन घातल्या भोव शिकवण परगटूंक लोकांक गोमोवंक बऱ्या मनशाच्या हातीन घातल्या म्हूण. जेजू तांकां सांगता चडशे खारवी व्हडले शिंकलेले न्हय. आनी राफेल ताका विचारता सपोज दे फेल. जेजू ताका आस्वासन दिता दे वॉन्ट फेल जावचें ना कित्याक हांवें मागणें करून आशिर्वाद दिवन तांकां विचून काडल्या आनी धाडल्या. दे वील नॉट फेल जावचें ना. इश्टानो आमकां मागण्यांची कितली गरज आयज जेजू आमकां सांगता. आमी कितेंय कोत्ताना म्हत्वाची वस्तू कोत्ताना देवा लागीं मागूंक जाय की देवाचो आदार नासतना कांयच बरें जावंक शकना. त्या पासत आमी सदांच मागण्यांची मनशां जावंक आनी आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम आडकोडी त्रास कोश्ट कितें येता पळय तेन्ना मागणें करून देवाक आमच्या सागाता घेवया. देव तो आमच्या बरोबर आसत कितेंय आमी करूंक शकता. तर हें मनान धरून मागण्यांची मनशां जावंक आयच्या मिसान आदार मागुया. बसूनच भेटून गीत गावया. याज्ञिक उंडो समर्पिता भेटून एक गायन गावया. सी 18 35 आनी 6 सी 18 पेज 36. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपोद विदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. जिबे देवा पवित्र बापा जेरूच्या कुदी रक्ताचे बलिदाना वरवीं आशिर्वाद तुजो आमचे वर देव जिवीत तुजें आनी पवित्रताय सुपोनायन आमकां फावो जावं. या आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळज उबारुया. आमी खंय सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोद विदारान ससनाचे देवा सरकार्यान सरताय तुका आमी दिन वाचूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रतिदिन तुवें मनशाक रचलोय निधीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या वरवीं दोयेन ताका तुवें सोडयलोय. ताजे उद्देशीं देवदूत सर्गीचो सगलो दोलबार तुवें थोर महिमा वाकाणटा
तांचे सांगाते आमचे तळे मेळून आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता. Povit, 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 Dobaraco sorves portu, Zorgani savza, Volia tuja vojvova, Uzorgi tukazoj svoj, 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 svoj. Sorves poraženami, Vjetar takazoj svoj, Uzorgi tukazoj svoj, 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 svoj. बापा कोरास तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां तुमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरण सोंग विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसंत मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बडे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची एपिसोद समोर मुची. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान ससणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोक्सांनी मेलच्याक तुमची एपिसोद समेस मनशां पासत तेवारा वतलें. हें म्हजें उगडासा करात. Babartaचा घट परगटुया. Gesù bello, Gesù живот zara, Gesù novia detono. Gesù bello, Gesù život zara, Gesù novia detono. बापा जरीच्या मनांतल्यान पुन्हा जिवंतपणांत आमी भक्तीपण उगडास करता. नव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जरीची कोणा रागा शेवतले आमी समजता. पवित्र आत्म्या बरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेच पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोंवडी बापा आनी सगळे यांनी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूच कर. तांकां आमच्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक जें परजुरीत कमल पडोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कोर मारये देवाची माई सांगती बगेन धरून दुतान चोर काडी तिका मानवल्यांत सगळे भोगतां बरोबर सस्त्यांच्या सुखान आमकां वाडय. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगता, तेच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोद बेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनां. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमचे सगळे देणे पासत खेरीतपणी जिविता पासत ताका दिन वाचुया. सदांच ताजे मुखार बरें जिवीत आमी जिवंक, मागाणीच्या मनशां कशें आमी चलूंक एकल्या शाणेपणान आमकां बोर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या कशी आमची पात
आनी आमकां तळणेन पळोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो आसल्याने आमी हांव तरेकतां. तर आमकां चुडार कुतीन चरपाक कंसली सुटय. सुराकंतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. त्यो कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससना. सुम्याची शांती सरांकाल तुमची सवय आसूं. मोगान एकामेका शांती दिवया. शांती तुमची. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटले आमची कातूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटले आमची कातूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरा देवाचो पूत आपल्या संवसारी जिवितान मागण्या बापाच्या एकवटान सदांच तो जियेलो. आमी तशेंच करूं तो मागता. हे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जिजोन खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगले आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन गावया. मोगा वांटप D30 आनी 2 5 60 आनी 4 D32 पेज 64. Moga warto, sadawi.
प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादुशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं. तुजे सेवा मोगान करूं शाक. आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक उमेद आमची चडत वचूं. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचेही सव्य असो. सोरपोद वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून Amen. वचात. मागणें बरें देवाच्या एकवटां आसतना जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया F22. तुजो धर्म परगडणार कोर पान 9 आनी 6. F22 पेज 96.